काणयेचें नांव विजा. काणयेकार वल्ली खोड्रस आजेकार. ही काणी प्रस्तुत केल्या शांती नरोन्ना बॅरेन. विजा. मायानगरीक स्वागत. सोपणां देखची बरी सवय. पूण ट्रेनींनी लोणचें जावंक BST बसांनी सरळां घुसटूंक तयार राव. बंबईच्या फोर्टांतल्या कुडांत रिगतानाच गांव भोवान दिल्ली सला लिओक समजल्लें ना तरी हेरां समोर सडीत विवार विचारीन तर गरजे बैले विवरण आयकून आपणाक ल्हान करचें लिओक नाका आसलें देखून तो वगस रावल्लो. गांवांत हांव खांबो हाडलाय. कुडांतल्या थोड्या मावालींनी विचार केल्लो मात्र न्ही लिओच्या बॅगान सोदनाय केल्लीं. पूण लिओक खांबो म्हळ्यार कितें म्हणून समजल्लें ना. खांबो म्हळ्यार हून उदक आनी की समजूंक ना. एकल्या मावालीन परत विचार केल्लो. लिओक अजून समजूंक नातलें. हून उदक म्हळ्यार पिडक आनी पिडक म्हळ्यार काजूचो कंट्री. शिकतलोय पुता, बेगीनच शिकतलोय. आनेकल्यान ताळो मेळयतस सगळीं हसलीं. लिओचो बापूल भाऊ दुबय वेच्या आदीं हेच कुडांत आसलो देखून लिओक सयत ह्या कुडाचें संदेपण सलीसायेन लाबिल्लें. ताच्या गांवचे जायते तरणाटे बंबय आयिल्लेच ह्या कुडांनी रावतले आनी थंय हांगा काम करतले. कोण हॉटेलांनी वेटर जावन आनी कोण भाड्याची टॅक्सी चलोवन आनी कोण बेकऱ्यांनी पीठ मळोवन तर कोण लॉन्ड्रेनी इस्त्री करून आपलो दिसपडतो ग्रास जोडतले. तर थोडे गल्फाक वचूंक विजाच्या सोदनेर थंय हांगा भोंवतले. थोडे हफ्ता वसुली गँगान मेळिल्ले देखून बिल्डराच्या गँगा सोवें काम करतले. तांचें काम कोणाक भाड्याचें घर सोडोवचें, नेमीत आंगडेनी वचून हफ्तो वसूल करचें. गांवचो सुपीटर हांचो मुखेली. एका मोदेनेर हांणी कुडाक येवचें. कुडाक येवंक वचोंक वेळाचें नेम आसा पूण पिटर आनी ताच्या सांगातींक कसलींच नेमां नातलीं. मोद्याने रातीक आयिल्ले कुडाचे दिवे जळोवन सुमार वेळ गप्पे मारतात. कोण बंगल्यांनी काम कर आसच्या चेडवा विशीं आनी कोण पारसी इराणीगेर रावच्या घाव भयणी विशीं आनी गांवांत कितें घडटा म्हणले विशीं हांसून हांसून तकतस न्हिदतात. तांणी सकाळीं उठचेंच 11-12. बंबय येवन थोडेच हफ्त्यांनी बंबय भोंवची लिओची आशा जारी जाल्ली. गेटवे, कोलाबा मार्केट, हँगींग गार्डन, चौपाटी, VT, चर्च गेट, BST बसां, ट्रेन म्हणून थोडी माहेत आपणायतस ताची कामाची सोदनां सुरू जालीं. पूण वोंटार मिश्यो नातल्या उलोवंक सारकी हिंदी येनातल्या ताका नौकरी दितलो तरी कोण. कुडाच्या बगलेच्या इराणी हॉटेलान दिसाळी वासूंक म्हणून विजाच्या सोदनेर आसचे तरणाटे सदांय वचून गप्पे मारतले देखून तांचे सवे लिओ सयत भरती जालो. 1-2 पावटी बगलेच्या कॉलनींतल्यो गाडयो धुवचें काम करूंक म्हूण चाय नश्ट करूंक आयिल्ल्या वॉचमॅनान उलोवचें लिओन आयकल्लें. पूण सडीत विवर घेवच्या आदींच दूद विकच्या युपीच्या बायांनी एका बिहारीक लायलो. तूं भिये नाका, तुका नौकरी जरूर मेळटली. प्रयत्न चालू दवर. विजाच्या पाटल्यान आसच्या तरणाट्यांनी धैर्य दिल्लें म्हणून लिओन सयत आपली सोदनां मुखार व्हेलीं. एक पावटी विजाच्या सोदनेर व्हरली गेल्ल्या तरणाट्यांनी त्या ट्रॅव्हल एजन्सींत एक काम आसा म्हणली खबर दिल्लीच दुसरे दिसा लिओक व्हरून गेले आनी लिओक 1,500 रुपये सांबाळाचे
ऑफिस बॉय जावन काम मेळ्ळें. फोर्ट जावन वरली वचूंक BST बस मेळटलें, पूण लेक करतना BSTची तिकेट म्हारग जाता देखून लिओन चर्चगेट पर्यंत चलून वचून चर्चगेट जावन बॉम्बे सेंट्रल पर्यंत ट्रेन धरून उपरांत BST बस धरून वेची सवय केली. कितेंच काम नेणासो लिओ पयले वेळार दफ्तर उक्ते करचें आनी नितळाय करचें काम करून हळटार हिंदी शिकलो. मधुर ट्रॅव्हल्स एका तेंपार बसांच्यो, रेलांच्यो, प्लेनाच्यो तिकेटी पासपोर्ट करचें काम करनासचें. फाटल्या 2 वर्सांत हांव गल्फाची विजा दिवोवचें काम करूंक धरिल्लेंच त्या ट्रॅव्हल एजन्सी घेवच्या लोकांची खेट सडली. फोर्टांत, कोलाबांत, नागपाडा, तारदेव, वर्ली अशें गल्फाची विजा दिवोवच्या एजंटांची नवीं नवीं ऑफिसां उक्तीं जालीं. सडताव जावन मलबारी, बेंगाली, UP, बिहारी, मद्रासी, मंगळूर, कर्नाटक, आंध्रा अशे वेगवेगळ्या प्रांताचो जायतो लोक विजाच्या सोदण्यार येतालो. कोण एडवान्स म्हणून 5-10 हजार दितलो आनी कोण विजाचे फीस म्हणून 50 लाख रुपये दितलो. जावं रिणा रुपार हाडुल्लो वा घर जागो आडव करून हाडुल्लो, पूण दुडवाक दिल्ल्या कसलोच पुरावो नातलो. दुडू दिल्ल्यांक कसलीच रशीद मेळनातली. चड जावन दुडू कॅश दिवंक पडटलो तरी जायते कितलो पयसो दिवंकी तयार आसलो जाल्ल्यान हळटार असल्यांक लुटचे लुटकारी सडले. अशें विजाचें काम करचें दिसान दीस त्रासाचें जावंक लागलें. लिओचो धनी दिनू पंजाबी, पूण गल्फांतलो एकलो दल्लाळ गल्फाच्या विजाचें काम करून दितलो आनी सडीत कमिशन घेतलो. पूण काम मात्र करून दितलो देखून दिनू पंजाबी सयत वगोस आसलो. थोड्या विजा एजंटांनी लोकांक बनयल्ली खबर दिसाळ्यांनी आयिल्ली आनी सडताव जावन त्या सर्व एजंटां लागीं भोवाडो काडतले. सडावत एकामेका वळखीचेच. कोण फोर्टाच्या एजंटा लागीं गेल्लेस तारदेव एजंटा लागीं वेतले, तशेंच वर्ली. पूण मधुर ट्रॅव्हल्सो दिनू पंजाबी वेगळेच रितीन बिझनेस करून आसलो. खंयसर भिरांत आसता थंयसरच अवकाशी सोदूंक पडटा. दिनू पंजाबीची चिंतना साफ आसली. खबराळ्या पात्रांचेर आयिल्ली खबर ताणें बरी करून गळसिली आनी आपलो फायदो कसो जोडचो म्हणलें लेखी घालें. मधुर ट्रॅव्हल्स एकमात ट्रॅव्हल्स एजंट जो तुमच्या एकेका पैशाक रशीद दिता म्हणलें जाहिरात ताणें एका दिसा मधुर ट्रॅव्हलाच्या भायर चिडकायिल्लें. मात्र दीस गेल्ले बरेंच विजा मागोवन येतेल्यांची खेट सडली. अशें लिओचें काम सयत सडलें. आयिल्ल्यांचे पयशे घेवची, तांकां रशीद दिवची आनी तो दुडू जतनेन बँकाक पावीत करची सगळी जबाबदारी लिओची देखून लिओन काऊ जेणेन पूण 17 हें काम सांबाळलें. देखून दिनू पंजाबीन सयत ताचो सांबाळ 500 रुपये वाडयलो. विजाक एडवान्स दिल्लो लोक धैर्यान दुडू दितलो आनी रशीद घेवन वेतालो. तांकां रशीद मेळटली जाल्ल्यान धैर्य आसलें. दिनू पंजाबीन हो दुडू आपल्या एका इश्टाच्या बँकान डेपॉझिट रुपार दवरून ताचेर वाड घेवंक सुरू केल्ली गजाल लिओच्या मतीक गेल्लेंच ना. विजाक दुडू दिल्ले सयत 3-4 म्हयने राखून सडीत राखोंक जायना तर आपलो दुडू पाटी मागतलो आनी तो दुडू पाटी दिवचें काम सयत लिओनच करचें जाल्ल्यान
लिओक सयत आपल्या कामाचेर अभिमान असलो. आपूण सतानितीन काम करचें म्हणलें चिंतप ताच्या मतींत असलें. दिनू पंजाबीक सयत तेंस जाय असलें. कोण 3-4 म्हयने, कोण 6 म्हयने आनी कोण वर्सभर आपली विजा येता म्हणून राखतलो. आनी जेन्ना तांणी दिल्लो दुडू पाटी मागतना तो तांकां सलिसायेन मेळटलो जाल्ल्यान दिनू पंजाबीन आपले बिझनेस भोव चलायकेन केले. विजा मागून येतेल्यांचो संको सोडून गेल्ले बरी. दुडू दिल्ल्यांक पाटी पावीत करची फिकीर दिनू पंजाबीक नातली. तो त्या डेपॉझिटाचे फुंक्याक वाड कातलो. दीस गेल्ले बरेंच दुडू पाटी मागूंक येतेल्यांचो संको सोडलो. थोड्यांनी दुडू पाटींक घेतस गाळी शिरा पेटोवंक धरले. आमी आमचो घर जागो आडव दवरून हाडिल्लो दुडू तुमी वर्सभर वाड केली. तुमचे सत्यानाश जावं. लिओक गाळी आयकून सवय नातली, पूण दीस गेल्ले बरी सवयेर पडली. आतां माधुर ट्रॅव्हल्सान काम करतल्यांचो संको सयत देवलो. दिनू पंजाबीन सयत ऑफिसाक येवचें उणें केलें. लिओनस ऑफिसाचें कारबार सांबाळूंक धरले, पूण दीस गेल्ले बरेंच दिल्लो दुडू पाटींक घेवंक येवच्याचो संको सोडतस दिनू पंजाबीच्या मतीन कावजणी भगली. पयलें सलिसायेन दुडू पाटींक दिवच्या लिओक आतां 2-3 दिसांची अवधी मागूंक पडली. पयले 2-3 दीस असले, उपरांत 2-3 हफ्ते जातना लिओक ऑफिस सांबाळचे त्रासाचें जालें. तुमी मागल्ले वेळार हांवें दिलां, आतां हांवें 2-3 हफ्ते कित्याक राका जाय? म्हाका 2-3 दिसां भितर हांवें दिल्लो दुडू दिनातल्यार पोलिसांक रिपोर्ट करतलो म्हणली धमकी मेळोवंक धरतना लिओ खरोच सुजावन भियेलो. तूं धैर्य घे, कोणेंच कितेंच करूंक जायना. आमी जर फटोवच्या इराद्यान असल्यां तर हें ऑफिस बंद करून धांवत्याव वा रशिद्यो दिते नाव. 2-3 हफ्ते कित्याक जाय म्हळ्यार आमी सयत कोणातावन मागून हाडूंक जाय. विजाच्या गल्फाच्या एजंटांनी दुडू व्हेला, आमचे लागीं ना, देखून आमी कोणातावन रिणा रुपार हाडून पावीत करी जाय. दिनू पंजाबीन लिओक भळायलें. दीस गेल्ले बरेंच विजा मागून येवच्या नव्याचो संको पुरतो रावलो. आतां कोणी माधुर ट्रॅव्हल्साक येतलो तर एडवान्स दिल्लो दुडू पाटी मागूंक येतलो आनी लिओक सयत ही सवय जाल्ली. आज सकाळीं लिओच्या आवयचें कागात आयिल्लें. बॉम्बय वचून वर्सां जालीं पुता, थोड्या म्हयन्याक न्हय तरी थोड्या हफ्त्याक पुणी गांवाक येवन वच. लिओच्या मतींत रजेरवेची चिंतना भरिल्ली. तेच सकाळीं कांय 11 वरांशे दाट चश्मा दोळ्यांनी घाल्लो तो दादलो ऑफिसाक आयलो. लागशिल्ल्या आस्पत्रेंत तो क्लिनराचें काम करनासलो. मेरा वीजा का क्या हुआ? आपल्या व्हड तळ्यान शीदा विचारिल्लो. लिओक आतां उलोवन सवय जाल्या, तासोय ताळो उबारलो. 2 दिसां आदीं तूं येवन गेल्लोय न्ही? वय, पूण म्हाका म्हज्या घरा विचारतात विजाचें कितें जालें? एडवान्स दिवन म्हयने 7 उतरले. पळय ही रशीद. ताणें आपल्या बोल्सांतली रशीद काण म्हाका दाखोवन म्हळें. हांव जाणा, पूण 2 दिसाक एक पोटी येवन तूं अशें म्हजें मातें काशी तर तुका विजा मेळटा म्हूण चिंतलाय वे? लिओच्या ताळ्यांक राग आसलो. आनी कितें करूं? भाईलेचें मंगलसूत्र आडोवन घाल्ली, आतां तें सोडोवचें नोटीस आयलां. सोडोवंक सयत पयसो ना. ताच्या ताळ्यान धूक आसली. तें म्हाका एकूय कळीत ना, पूण तुवें थोडे दीस राखोवंक पडटलें.
म्हज्यान एकी सांगूंक जायना. थोड्या दिसा उपरांत विजा जाली ना तर तुवें दिल्ले एडवान्स पाटीवर. लिओन कसलेंच भगणां नासतना जाप दिली. एडवान्स पाटी व्हरूंक म्हणून म्हज्या बायलेचें मंगलसूत्र आडो घालूंक ना. म्हाका विजा जाय. तूं विजा दिताय या ना सांग. ताचो ताळो सडीत हठान भरलो. विजा म्हळ्यार कितें झेरॉक्स मशिनांत वा कंप्युटरान प्रिंट करचे वे? वेळ लागता. लिओन सैत सोडून दिलें ना. कितलो वेळ? 2 म्हयने म्हणले आतां 7 म्हयने जाले. आनी की तुमचे लागीं नक्की जाप ना? ताच्या ताळ्यांत रडणें आसलें. लिओन कितेंच जाप दिली ना देखून तो आयिल्लेच वेगान रागान फाटीं गेलो. लिओन मातसो उस्वास सोडलो आनी 1 ग्लास उदक पियेलो. वरां कांय 12:30 जातीत. मधुर ट्रॅव्हल्स किधर है म्हणून बगलेच्या हॉटेला समोर बाईक रावन विचारच्या दादल्याचो ताळो लिओक आयकलो. हें सदांचें जाल्ल्यान लिओन चडीत गमान दिनासता व्यस्त आसचे बरी बसलो. थोडेच वेळान 2 हवालदार ऑफिसांत रिगले. वयर सकयल भितर पळे लागले. बॉस ना? एकल्या हवालदारान लिओक सवाल केलें. ना, पूण कितें काम तें सांग. तितल्यार हवालदारान आपल्या बोल्सांतली एक चीट काडून लिओक दिवन विचारलें. तूं ह्या मनशाक वळखताय? लिओच्या मतीक एकी समजल्लें ना. सकाळीं आपल्या बायलेचें मंगलसूत्र आडो घाल्या म्हणून रडिल्ल्या दादल्याची रशीद ती जावन आसली. म्हळ्यार ताणें वचून पुलिसांक रिपोर्ट केलां. हें चिंतून लिओच्या आंगाची ल्हंव उबी जाली आनी ताचे हात पाय कांपोंक लागले. आनी ताणें जाप दिली. वय, तो आयिल्लो विजाक केन्ना येता म्हणटालो. विजा आयली. बॉम्बे सेंट्रल रेल्वे ट्रॅकाचेर उडी मारून एकलो मेला. ताच्या बोल्सांत आमकां ही चीट मेळ्ळी देखून ताचो विवर करूंक आयले हांव ताचे विशीं सडीत समजोवंक. उबो रावन हाताच्या बोटान हॉस्पिटलाची दिशा दाखयल्ले बरींच लिओच्या तोंडान उतरां सुटलीं. तो त्या हॉस्पिटलांत काम करता. बरें जालें तुवें सांगलें. आमी थंय वचोन पळयतांव. दोगी हवालदार आमसोरान हॉस्पिटलांत येवशीन गेल्ले बरेंच. लिओ थंयच कदेलार गडलो आनी दोनी हातांनी आपले तोंड धांपून गळगळ्यांनी रडोंक लागलो. देव बरें करूं.